काणकोण मनोहर बायपास हायवेचेर आज एक एक्सिडेंट जालो। त्या एक्सिडेंटा भितर एक चेडूं जखमी जाल्लें आसा। सविस्तर म्हायती अशी की एक जी रिक्षा आशिल्ली स्क्रॅपाची, ती स्क्रॅप घेवन ललित हॉटेलांतल्यान गुणे हांगा हो स्क्रॅप घेवन वयताली। वयता वाटेर ताका एक गाडी ओवरटेक करता, ताचें लक्ष विचलीत जालें आनी फुडें येवपी जे चेडूं एक हांगच्यान चलत वयतालें ते चेडूं ताका दिश्टी पडना। त्या चेडवाक ताचो धपको लागलो आनी चेडवाक तकलेक इजा जाल्ली आसा। ही गाडी परती पडली आनी जो सगळो स्क्रॅप आशिल्लो तो रस्त्यार पडलो आनी ते चेडवाक काणकोणच्या हांगच्यान काणकोण हॉस्पिटलांत रिफर केल्लें आसा आनी काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान ताका मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत रिफर केल्लें आसा, जे उपचार सध्या चालू आसा। काणकोणच्या पुलिसांनी हांगचे हो जे रिक्षेचो ड्रायव्हर आसा ताका सध्या डिटेन केल्लो आसा आनी फुडलो तपास आसा काणकोणची पुलीस करता। स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार।